दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमी सकड उबे रावया, देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुआंव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सोमिया हांव खरी दाखवाला. जुआंवचो वांजेल आवाजवर 15 वळी 1 जॉन 15:1 ऑनवर्ड्स. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातर्न घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. होय, हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेस्त फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरीं कातर्न उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावूं जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळना. मोगांत हांव आसां तशें, ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें का क्रिस्ता. बसया. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या म्हज्या प्रसंगांत ह्या रितीचो उद्देश कितें, ह्या रितीर कित्या खातीर आमी करता, म्हणजे ह्या रितीचें मूळ कितें जावं पुरो आमी आमची मागणी भेटयता, भलायकी जोडूंक आशेता आनी सबार आमचे आटे विटे आशा आकांक्षा आमी देवा बापाक सुमिया जेजूक पवित्रत्म्याक समर्पिता. तो एक वांटो गरजेचो. पूण जुआंव आमकां सांगता गरजेचें आमच्या जिवितांत कितें गी म्हळ्यार 3 विशय तो सांगता. तुमी हो वांजेल आयकलो जाल्यार 3 विशय तो सांगता. पयलें सांगता तुमी म्हजे थंय रावा. सांगा बळ्या सकड, तुमी म्हजे थंय रावा. दुसरें तो सांगता म्हज्या मोगान तुमी रावा. कितें सांगता? म्हज्या मोगान तुमी रावा. तिसरें तो सांगता म्हज्या उतरान तुमी रावा. म्हज्या
उतरान तुम्ही रावा. अबाईड इन मी, ಅಬೈಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲವ್, ಅಬೈಡ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಡ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ वाक्याದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿ. तिरसो उद्देश वो सोम्यातही आम्ही एक वटचें. त्या खातीर सांग पावलो एफेसकारा बरयल्ल्या पत्रान सांगता 16 वर ओळुदा. एफेसियन चॅप्टर 6:10 अशें म्हणटा, तुम्ही सोम्यातही एकवटान रावा जाय. निमाणें सांगता तो. ಫೈನಲಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. कोणाथंय आमी बळवून जाय. आतां हांव ह्या जाग जावन ह्या वर्सा 25 वर्सां जालीं. जर तर हांव सोम्यातें बळवून जायना जाल्यार म्हजें ह्या जागी जिवीत व्यर्थ. जावं बरो सुरवेर हांव न्हू हे दीस येता 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 हांवें वाडस देवाच्या उतरान, देवाच्या मोगान आनी तशेंच सोम्यान दिल्ल्या त्या जबाबदारेंत. त्या खातीर आमी तितलें सबार तरेन वचोंक पुरो. पूण आमी कितलें दीस जेजू थंय आमी गुंडायेन जिवन आसा. हांव कितलें आमचें गुंडायेन आमचो भावार्थ आसा. ह्या गुंडायेन आमचो मागणें म्हळ्यार कितलें दृढ आमी आसा. हाव स्ट्रॉंग वी आर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ते आमी नियाळया. त्या खातीर आज आमी हांगा आयल्या हे 3 दीस सोम्यातही आमी एकवटान रावता. सोम्याच्या उतरांत एकवटान रावता. सोम्याच्या मोगांत एकवटान रावता. केदाळा सोम्यातही एकवटान रावचें. जावं बरो सोम्यातही हांगा मागणें आसा, आराधन आसा, स्तुती आसा, हें सकड जावं पुरो भलायकेचे मागणें आमी करता. येवकरिस्त आसा, हाच्या द्वारे आमी सोम्यातही जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत कुटुंब मागणें आसा, वैयक्तीक मागणें आसा, आराधनाक आमी येता, नायट विजिलाक आमी येता, वर्साक एपुटी रेतेरेक आमी येता. आमी सोम्यात एकवटान आसा. तशेंच सोम्याच्या मोगान आमचे थंय द्वेश, हांकार, स्वार्थ, झगडें, जिद्द हें सकड आमी पयस करूंक आसा. सोम्याच्या मोगान आमी जियोंक आसा. कशें सोम्यान आमचो मोग केलो तशें आमी तसो मोग करूंक आसा. तिसरें, सोम्याच्या उतरांत आमी बळवंत जावंक आसा. पळया, खाली आमी उतर सांगून जियेल्यार पावना. ऑटोमॅटीक उतरांत आमी बेश्टें सांगचें न्ही. हें उतर आमचें थंय परिवर्तन हाडी जें म्हळ्यार जेजू सांगता फळ दी जाय. फळ दी जाय. फळ जर आमी दिना, एक पती पत्नीच्या जिवितांत ती तांकां एकामेका आशिर्वाद जायनात तर रेतेरेक वचून फायदो ना. आमच्या पिरगस कुटुंबांत आमी एकवटान ना. ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत एकवटान ना. आमच्या युवा संघटनेनी YCS, ICYM, कॅथोलीक सभांनी कितें सकड आसा. आमी थंय मोगान ना, थंय एकवटान ना, तर आमकां पवित्र सल्लो उपदेशक सांगता व्यर्थच व्यर्थ कंचाकिना अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तरी 3 उतराच्या आदाराचेर देवाचें थोडीं उतरां आमी नियाळया. आयच्या ह्या सगळ्या रेतेरेक एक आमी म्हणटा फावंडेशन जावन, एक तळ जावन, म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा. म्हज्या उतरान तुमी एकवटान रावा. तुमी म्हज्या मोगान एकवटान रावा. तुमकां उतरां वयर क्लास आसतली. ताच्या उपरांत विविध सोम्याच्या शिकोवणी, सोम्याच्या उतरांची शिकोवण हांगा आमी दितल्या. म्हाका एक उतर उडास येता. पळया, काना शहरी लग्नाच्या माटवांत थंय वायन उणो पडलो. वायन उणें पडटाना मोरी थंय आसली न्ही गे. मोरयेन पुताक सांगलें, पुता तांच्या लागीं वायन ना. मोरी म्हणूंक लागली, बाये कित्याक म्हजो तुका हुस्को, येतानसो तुका हुस्को. पूण मोरयेन एक उतर सांगलें. कितें सांगलें मोरयेन? कोण सांगता? मोरयेन एक उतर सांगलें. तो कितें सांगता तें तुमी करा. डू वॉट एवर ही टेल्स यू. डू वॉट एवर ही टेल्स यू. तो कितें सांगता तें तुमी करा. म्हणजे ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಮೇಲೆ म्हणटा ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ನುಡಿದಳು ಮಾತೆ ಮೇರಿ. त्या खातीर ब्रदर टी के जॉन ताजेर गायन केलें. ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು ಮಾತೆ ಮೇರಿ. कित्याक? नित्य जीवके मार्गवातने स्वर्गराज्यದ पुत्रनाथने. म्हळ्यार ससनाच्या जिविताक तो वाट जावन आसा. म्हणजे आमकां रेतेर ससनाच्या जिविताच्या वाटेन चलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
म्हळ्यार दोन उद्देश आसात. हर एका मागण्याचो दोन उद्देश. एक उद्देश आमकां बरें जाय जाय, आमच्या भुरग्यांक बरें जाय जाय, आमच्या कुटुंबाक बरें जाय जाय, म्हाका काम मेळत जाय, म्हजी पिडा शेडा पयसो वचो जाय, म्हजें टेन्शन पयसो वचो जाय, म्हज्या रिणांत हांव सुटका जोडी जाय. हे पुरो उद्देश आसात आमकां. आसात की ना? आसात. दुसरो उद्देश कितें? आमकां सासणीक जिवीत जाय जाय, वय की न्ही? आमकां सर्ग जाय जाय. वी ऑल वॉन्ट इटर्नल लायफ. त्या खातीर रेतेर आमकां एक आमची ही संवसाराची हांगाची तयाराय आनी एक दुसरी आमच्या सासणीक जिविताची तयाराय आमकां करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर पळया तो कितें सांगता. थोडी बायबलाची उतरां आज आमी नियाळया. जेजू आमकां कितें सांगता. जुआंवचो वांचेल 6 ओळ 30 आनी 7. जुआंवचो वांचेल जॉन चॅप्टर 6:37. तुमी पेन्नांनी बूक काडल्यार बरोवन दवरा, घरा वचून वाचा तुमी. जॉन 6:37 सांगता, म्हज्या सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस कोरिसो ना. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. उजवात वयर उबारून सांगया, म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस कोरिसो ना. म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस कोरिसो ना. जेजू सरशी येतेल्यांक जेजू केदींच पयस करिना. तळयो पेटून त्या देवाक अर्गां दिया. हालेलुया. पळया देवाची बसवणी आमकां पेकोवन. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आमी ताका अर्गां दी जाय. सोम्या असली बसवणी तुवें म्हाका दिल्या न्ही गे, त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हजे सरशी येतेल्यांक आज ह्या पक्षिकेऱ्याच्या जूद पुनशताक, जुदाच्या पुनशताक आमी आयल्या. हांव मात्र न्ही तो आमकां कोणाय की ह्या तळाक ह्या रेतेरीक आयलेल्यांक रित्या हातांनी तो पाटीं धाडिना. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे ताची बसवणी हांवें केदाळे सांगचें आसा. ताची बसवणी आमकां पेकोवन म्हळ्यार आमकां गूण करता. म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच आज कळीत आसा, कामाचो दीस जावंक पुरो, वावरासा जावंक पुरो, सकट तुमी सांडून तुमी आज एक निर्धार केला. कितें? कोणा सरशी येवंको? सोम्या सरशी येवंको. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजू आमकां केदींच पयस करिना. हें मोती तुमच्या कन्ससय. म्हजे थंय तुमी एक कोठान रावा म्हळ्यार म्हजे सरशी आयिल्ल्यांक हांव केदींच पयस करिना. दुसरें जेजू आमकां सांगता. जुआंवचो वांचेल 10 ओळ 10. जॉन 10:10. जॉन 10:10. कितें सांगता? हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर, भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर. सोर येता सोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक. हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर. पळया म्हजे थंय तुमी एक कोठान रावतना तुमकां कितें मेळटा? म्हजो जीवच तुमकां मेळटा. आय वील गीव माय लायफ टू यू. म्हणजे म्हजो जीव तुमकां हांव दिता. ताणें आमकां दिला कुर्सार, परत येवकारिस्तान तो आमकां दिता. म्हणजे जेजू सांगता हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर. तर आज कोणाक सकट निराशांत आसात, म्हज्या जिवितांत उल्हास ना, म्हज्या जिवितांत कश्ट संकश्टाक वळख जाला, ह्या आंकांताक वळख जाला, जावं पुरो डिप्रेशन, टेन्शन, हें सकट आमकां एंग्जायटी म्हणटा आमी, हें सकट आमी वळख जाल्या जेजू सांगता हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर, भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर. पुता दुवे भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. उजवात वयर उबारया सांगया, जेजू तूं आयलाय जीव दिवच्या खातीर, भरपूर मापान म्हाका जीव दिवच्या खातीर. ह्या रेतेरींत तुज्या जिवान, तुज्या मोगान, तुज्या उतराच्या बोळान म्हाका भर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड शब्दान दोनी हात वयर उबारून ह्या उतराचे आशिर्वाद आज आमकां जेजू ह्या रितीन आमकां तो फावो करता. हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर. निर्जीव कुडीक तो जीव दिता, निराश कुडीक तो जीव दिता, निस्तेज जाल्ल्यांक तो जीव दिता, बरोसो सांडलेल्यांक तो जीव दिता आनी ताच्या कुरपेन तो भरता. टच लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तळयो पेटून जेजू कारगां दिवया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तशेंच जेजू कितें सांगता? तिसरें जावन तो सांगता हांव तुमकां एक नवो उपादेश दिता. कितें दिता? नवो उपादेश.
म्हणजे पोरण्या उपादेश असो संपूर्णतः हांव दितां. कसलो तो नवो उपादेश? तो सांगता एकामेकाचो तुमी मोग करा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर देवाचो जीव आमचो थंय संपूर्ण जाय जाल्यार, ताच्या मोगांत आमी तीर रावो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. म्हणजे रेतेर आमकां द्वेश पयस करना, मोगान जियोंक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी त्या मोगांत स्वार्थ, हांकार, गर्व आसूंक नजो. तो मोग म्हज्या बरी निस्वार्थ मोग जाय. उजवात वयर उबारून सांगया, तुमी एकामेकाचो मोग करा, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जुआंवचो वांजेल 13वा स्वर 30 आनी 4 वळ हें सांगता, तुमी म्हज्या मोगान म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करा. मुखारसून आमी पळोवचें जाल्यार जेजू आमकां सांगता, जुआंवचो वांजेल 16वा स्वर वळ 1. जुआंवचो वांजेल 16वा स्वर वळ 1 आनी इजाइया 7वा स्वर वळ 9. जुआंव 16, जॉन 16:1 अँड आयजाया 7:9 हीं दोन उतरां तुमी बरोवन काण घेया. कित्याक? तुमचो भावार्थ दंडळनाशें सत्राय करा. सांगया बळ्या, तुमचो भावार्थ दंडळनाशें सत्राय करा. आतां तुमच्या लागीं मोबायल आसा की ना? आसा. तुमी काले भायर गेल्यार मोबायल भायर घालता ते घालनात. कित्याक गोताय? सत्राई करतात, भारी सत्राई करतात. कित्याक जायचे नाजाल्यार आमचे कॉन्टॅक्ट लॉस जाता. त्या खातीर तुमी पळय, ते मोबायल 5 वर्सां, थोडी 10 वर्सां उपयोग केल्ले आसा, पूण एक दिसी भायर पडोवं ना. सोरून गेल्यार दुसरें, सोरे तो सोरूंक लुटूंक नाच करूंक. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे भावार्थ तशेंच तुमी सत्राय करूंक आसा. नातल्यार कितें जाता, हो भावार्थ सोरूंक सोर येता. लो पवित्र सभा सोमाना, इगर्ज मतां सोमाना, तुमी मोरयाक आराधन करतात, तुमी कितें मुर्ती पुजा करतात, हें सक्कळ नाका जाल्लें तुमच्या तकले भितर, कट्ट्या भितर घेतात आनी तुमकां तकली पाड करतात. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, तुमचो भावार्थ दंडळनाशें सत्राय करा. पळय, भावार्थ दंडळटा थोड्या पटी. आतां तुमी चिंता, एक कठीण पावस येयलो, आवड येयलें, आमचें घर पडलें, आमचो गांव वळोवन गेलो. आतां आसा मान तशें जातें आसा थंय. बुईंग कंपनी जाली अफगानिस्तानान, 2000 वयर लोक मेलो. आतां इस्रायल आनी गाझा मदें झगडें सुरू जालां. आमचो सुमार 18,000 लोक थंय काम करते आसा. पळयात, भावार्थ दंडोळचो वेळ जर तर कोणी कितेंय जालें, जावचें नाका, तर भावार्थ दंडळटा. कित्याक देवा अवघड जालें तें सोडा, सोडा, अवघड जालें, बाईक व्हरतानांगी या कायनेटीक व्हरतानांगी अवघडान काल खंय एक कडेन कार मोदें शिरकून हॉस्पिटल म्हणल्या कडेन बಳ್ಳारी. तातूंत कुटुंबाची सुमार 8 जाणांय मेलीं. मुखार आनी फाटल्यान आसता व्हेकलाक मारून मेलीं तीं. कशें जायत तांकां? पळय, भावार्थ दंडळचे मस्त अवकाश आमकां आसात. पूण आमी जोबा बरी, अब्राहामा बरी, मोरये बरी, मोइशे बरी भावार्थान आमी घट रावंक आसा. त्या खातीर इजाइया सांगता 7वा स्वर वळ 9, आयजाया 7:9, तुमी भावार्थान तीर नात जाल्यार तुमी तीर उरची नात. If you do not stand firm in faith, you will not stand at all. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. आज गरज कितें म्हळ्यार आमकां स्थिरते, दृढता. म्हणजे कितें? आमकां आज आमच्या भावार्थान दृढ रावूंक जाय. आमी सबार आमकां कितें म्हणटात, आमचो उल्हास जावं पुरो, आमचें तें असो ते उम्मस जावं पुरो वणुरता ह्या संवसाराच्यो वस्तू. त्या खातीर आमचें भावार्थ आमचें दिरवें. मोगांत रावचें म्हळ्यार भावार्थांत रावचें. भावार्थ आमकां ताणें दिल्लें देणें. त्या खातीर ह्या रेतेरींत आमचो भावार्थ जेजू सडयता. दंडळनाशें आमकां राखता. कितल्याश्या जाणांक हांवें पळयलां गेले 25 वर्सांत हांव ह्या सुवार्थेंत येता, कितल्याश्या जाणांचो भावार्थ दंडोळचो देवान देवाच्या उतराद्वारी रावयला, ह्या रेतेरी द्वारी, ह्या असल्या मागण्या द्वारी
तांकां बरेंपण लाभलां भावार्थान तांकां घट केलां हे रितीन उद्देश तितलोच आमकां सोमी भावार्थान घट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उजवात वयर उबारून सांगया, तुमी भावार्थान दंडळनाशें सत्राय घेया. तुमी भावार्थान दंडळनाशें सत्राय घेया. सोमिया जेजू आमचो भावार्थ घट कर. रेतेरीद्वारी सर्गीचो उजवाड, सर्गीची जाणवाई आमकां तूं फावो कर. सोमिया जेजू इसाया प्रवादी आमकां सांगता, तुमी भावार्थांत थीर रावनात जाल्यार तुमकां तिरासाण आसची ना. हालेलुया. दोनी हात उबारून स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान, व्हड्या शक्तीन सर्वेस्पर बापा तुज्या मोगान, तुज्या उतरान आनी तुजे थंय थीर रावंक आमकां करपा दी. आनी ह्या भावार्थान आमी घट जावंक आयचे रितीरींत हर एक आमची सेशनां आशिर्वादी जावं दिता आनी ह्या लोकांचेर तुजे आशिर्वाद बेसांव फेकोवन देंवोन येवं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन जेजू कारकान या. व्हड्या ताळयांनी. हालेलुया, हालेलुया. जो असो वांचेल 15वा वसोर हांवें आतां वाचलें 7वी ओळ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 सांगता, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी विचारयेत तें तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया, आमी कांय लाभ नासतना बिझनेस सुरू करताय. आमी भुरग्यांक कांय फळ नातल्या खातीर इस्कालाक धाडटाय. कांय फळ मेळचे, 10वी पास जायचे, PUC करीचे, डिग्री करीचे, कितें एक शिकचे आनी बऱ्या फुडारा पावचे, तातूंत बरेंपण येवचें न्ही गे. बिझनेस करता आमी गांवांत कितें रोयता या वमता या माडी घालता. आमकां माडार नाल्ल दिना जाल्यार माड दवरताय आमी. माडयेर पोपळां मेळना जाल्यार माडी दवरताय आमी. फळ दिवचे. हर एक वस्तून फळ दिवंक आसा. पण हर एक जानवर घरा आमी गायरां पोसता जाल्यार ताणें दूद दिवचें आमकां. प्रेज द लॉर्ड. दूद दिना जाल्यार ताका विकता आमी. तशेंच सुणी माजरां घरा आसात, ताणें आमच्या घर राखचें. वो घर राखना खंय गेल्यार त्या सुण्याक कोण पोसता गे ना. म्हणजे हर एका वस्तूंत आमकां फळ मेळचें. तशेंच आमी क्रिस्तांव जावन, देवाची परसां जावन, देवान रचलेली व्यक्ती जावन आमचे दोन फळ मेळचें की नाका? मेळचें. प्रेज द लॉर्ड. जर तर हांव एक फळ दिवचो याजाक जायना जाल्यार म्हजी याजाकी जिवीत व्यर्थ. फळ दिनातलो कुटुंब आसती जाल्यार ती पिरगज कुटुंब व्यर्थ. फळ दिनातलो युवक युवती आसा जाल्यार तांचें जिवीत व्यर्थ. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार, अबायड इन मी, म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार, पळया म्हज्या उतरां थंय तुमी रावंक आसा, तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी विचार येता तुमकां मेळटलें. त्या खातीर जो माथ्या वचोवंचेल सांगता 7वा वसोर वळू 7, मागात तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. तेंच माथ्या वचोवंचेल 6वा वसोर 33 वळ सांगता, मॅथ्यू 6:33, देखून पयलें सोदा तुमी देवाचें राज्य आनी ताची खुशी, ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. पयलें सोदा तुमी देवाचें राज. रितेर म्हळ्यार आमी देवाच्या राजांत येता. देवाच्या राजा विशीं आयकता, शिकवण आयकता. देवाच्या राजाक आमी सोदना करता आसतना देवाच्या उतराद्वारे ताची खुशी आमकां ह्यो सर्व वस्तू मेळटल्यो. तेंच मार्क 11वा वसोर 26 वळ सांगता, पळया, देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट तुमी मागण्यान मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण उजवात वयर कोन सांगया आमी जुवां सोवांचेल 15वा वसोर वळू 7, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. माथ्या वसोवांचेल 7वा वसोर वळू 7,
मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. माथ्या वासोवांचेल 16 वस्वर 33वी ओळ. देखून देखून सोदा तुमी देवाचें राज. पयलें सोदा तुमी देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. मार्कस वांजेल 11 वस्वर 26 ओळ. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकड तुमी मागण्यांत मागतात थंय तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना, आनी थंय तुमकां मेळटलेंच. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान सर्वीस परां उतरां निरर्थक जावन फाटी वसान आनता. तर आयच्या दिसा आमी रेतेरेक आयले. हांव ही रेतेर करता आसतना तुजो पवित्र आत्मा आमची काळ जामोना तयार करून दी, उगडून दी, भावार्थ घट करून दी, मागण्या जिवीत बळवून करून दी, आनी उतरां आमकां पिकोवन जावन परिवर्तन जावन दिता. टच लॉर्ड. हालेलुया. राला म्हाका शिर्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तळयो पेटून देवाकार गांदया व्हड्या ताळयांनी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू. पळय आमकां रेतेरींत मस्त उतरां आमी आयकता हांव, पूण खंयचेंय एक उतर आमकां लागता. वयगी आज आमी हांगा येवंक कारण आमकां आमच्या जिवितांत खंयचेंय एक उतर आमकां लागलां, सोम्यान आमकां बोदलेलां त्या उतरा द्वारे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, मुखार आमी पळोवनशें जाल्यार माथ्या वासोवांचेल ह्या रेतेरीन कितें जाता. 14 वस्वर 4 ओळो. माथ्या वासोवांचेल 14 वस्वर 4 ओळो. तुमकां कळोवंक आसा बरो कितें 14. जेजूक ताळण्यो येतात देवसारांत हांव न्हू, आनी तो म्हणटा हे फातर आसले उंडे कर म्हणटा. तो जेजू कितें म्हणटा, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. प्रेज द लॉर्ड. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार बगार देवाच्या उतरा वरवीं. म्हळ्यार कितें कोताय, मनुष्य केवल उंडो खाम पयशे मात्र समाधान दिना. ह्या दिसांनी तुमी पळयल्यार 12 जाण पयशे आसलेच पुरो लंगलो कोडयाळान कोण घेतलो बस असो मालाक मेलो न्ही. तुमी पळयला जावं पुरो टीव्हीर पुरो येतालें. सगळ्यांक म्हाका 60 बसां आसात. कालें जालें. कित्याक तो तसो मेलो, जुगात केलो ताणें. थोडे दिसा आदी कॅफे डे म्हूण हांगा कर्नाटकान सुमार 2300 crores वयर बिझनेस. तो मनीस शिकमागळूरचो तो हांगा खंय न्हंयत उडोनो. कालें जालें ताका. इतले पयशे आसले सोमा, आनी आज ताच्या बायलेन तें मुखार व्हरून बिझनेस लाभ गेला. पयशे, बिझनेस, कार, बोंगलो हें मात्र आमकां समाधान दिना भाव भयण्यांनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां रेतेरीन कितें मेळटा, समाधान मेळटा. आज आमी समाधान हें न्हिदता ओंगी. म्हणजे सवाल हें कितल्या कोरोड आसूं दी हांवें न्हिदच्या बेड्डार येतलें पियेचें उदक करतलें तेले आक्वाफिना या किनले आनी कालेले व्हडले व्हडले हें घालून पियेत, पूण उदक देवान दिचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. समाधान. प्रेज द लॉर्ड. आज आमच्या जिवितान समाधान ना जाल्यार सगळें व्यर्थ. समाधान ना जाल्यार हांवें खंय व्हडली बिरगज मेळों दी म्हाका, तातूंत 2000 कुटुंबां बिरगज कुटुंबां आसूं दी, व्हडली गरज इनकम आसा, म्हाका समाधान ना जाल्यार हांव तें विगार जावन फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सेम तुमकां व्हडली व्हडली घरां आसात, बोंगलो आसा, समाधान ना जाल्यार थंय आसून फायदो ना. जाय आमकां समाधान. त्या खातीर जेजू सांगता उंड्या वरवीं मात्र जियेना. खरें आमची भोव भोवडां गांवांत आसात, परगांवांत आसात, इज्रायल, सायप्रस, युरोप जावं पुरो गल्फांत गेल्यांत दिसपडतो ग्रास जोडूंक. हांव पळयतां थोड्या पटी गल्फाक आनी येताना साबार लोक इगर्ज्यो भरून नासतात मिसां आसतना. कित्याक तांची एक आशा आसा, काम मात्र न्ही. आनी थोडी मस्त इनवॉल्व जावन आसतात मागण्या पंगडांत, मागण्या ग्रुपांत जावं पुरो हे मोंती फेस्त आनी सकयल कितें भावार्थ दवरून काणींग गेला. हे सगळ्या संवसारभर मोंती फेस्ताच्या संदर्भार हांव पळयतां केदाळाय वेबसायटां पळयतना खंय सकयल ह्या संवसारभर आमचो कोंकणी भावार्थी लोक आसा तांकां मोरी भावार्थांत एकवटायता. वयगी. प्रेज द लॉर्ड.
सो पुरो एक 70% लोक म्हणचित आनी थोडो 30% लोक खंयच्याकी वसाना, मागण्याकी वसाना, मिसाकी वसाना. ती चिंतात आमकां आमचे कडेन पयशे आसात, आमकां हांगा सेफ्टी आसा. सेफ्टी कशी खंय गुंतून आमकां कोणें चिंतलें गे आमी पोर इज्रायलान तशें टेररिस्ट रिगोन लगड घाटा कोणें चिंतलाय ना. कोणें चिंतलें गे बॉम्बेंत त्या हॉटला वयर धाड घाल्ले टेररिस्टांनी. वय मू आमची थोडी जाणां आमची इमेलीन थंय आमकां कळीत ना कोण केदाडा कसो खंय कितें करता म्हण आमकां सेफ्टी देव. त्या खातीर पोर आमकां राखण बुडव्यांचें पेस्त आसलें उडास आसा. आमकां सगळ्यांक एक एक राखण बुडवो आसा खंय. तो राखण बुडवो तुमी हांगा येता जाल्यार तुमी मात्र येवनात. जल्मांत न्हू तुमी मोरता पर्यंत तुमकां राखण बुडवो आसा. तो तुमकां दिसना. त्या खातीर आंज बुडवे म्हणटा आमी. तांतू मागीर राफायल मिकायल हे देवदूत प्रधान देवदूत आनी आमकां हर एकल्याक राखण बुडवो आसा. आनी देवान हर एकल्याक तो राखण बुडवो दिला. कित्याक आमचे भितर असो जीव देव असो जावन आसा. मनीस अस्कत मनीस पातके म्हणून देव लगड काडिना. देव तांकां कितें म्हणटात तांकां अवकाश दिता. पूण तो अवकाश आमी करूंक नजो सवकास. त्या खातीर हुंड्यान मात्र मनीस जियेना. हुंड्यान मात्र हांव आनी तुमी जिवंक सादना. आमकां कळीत आसा आमची ल्हान आसतना सुमार वर्सां आदीं एक 30-35 वर्सां आदीं कुटुंबां कशीं आसलीं. चड लोक गल्फान नाचलो. इल्लें आमकां शेत आसलें. शेतांत आमी लुंवताल्या वमताल्या गळटाल्या. तांत मेळिल्लें बाब माय इकतालीं. तांतू मेळ आमी इस्काल शिकयलें. वय गी थंय मागणें आसलें कुटुंबांत. तांकां कळीत आसलें पळय तेर्स थोड्यांच्या घरा मागणें म्हळ्यार 1.5 वरू, थोड्यांच्या घरा मागणें 2 वरू हांवें पळयल्लें आसा ल्हान आसतना. मग शोभाव भयण कित्याक त्या मागणें आमकां सस्टेन करता. हेरे तेरी द्वारे एक खरें मागणें पाद्र्या म्हणूंक लागलो आमकां आमी हांगा थँक्स गिवींग देवाक अर्गां दिवया. कित्याक तो आमकां कर्गांत हांवन राखता. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता. देवाच्या उतरा वयर 2 परां उपरांत हांव तुमकां प्रसंग दितलो. आनी ओझेया प्रवादी सांगता 4 वसवर वळसो गिन्यानाच्या अभावान लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. तुवेंच गिन्यानाचो नाश तिरस्कार केलाय. यू हॅव रिजेक्टेड गॉड्स नॉलेज. तशें सांगता तुमच्यांत देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी 2 दोणीर पांय दवरूंक जायना. पयलो जगो आमी देवाक म्हजे थंय रावा, म्हज्या मोगान तुमी रावा, म्हज्या उतरान तुमी रावा. त्या खातीर व्हरतो उपदेश कोणसो म्हणटाना देव सांगता तुज्या देवाचो तूं मोग कर. पयलो उपदेश निजा देवाक आराधन कर. प्रेज द लॉर्ड. उजवो हात वयर उबारून सांगया मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या हर एक उतरान जियेता. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय. तुमच्यान देवाची दुडवाची सेवा करूंक जायना. हालेलुया. सर्वेस्पर बापा तुजी उतरां आयकोंक, तुज्या मोगान रावोंक, तुज्या थंय एकवटान रावोंक ह्या रेतेरींत आमकां बोळ दी, कृपा दी, घटाई दी. हालेलुया हालेलुया. दुनिया तुयरबान हालेलुया हालेलुया. हाला मारा की ब्रशारा बाला करा शांदरिया राबारा अल्फा कोरा राफाल री रमका शरिया राबारा शम्मा हल्ला किंबेर रिया हरगा जिजू गळाब जिजू ही तुझे उतर आमकां नितळ करून दी. हे रेतेरी द्वारे आमचे ते एक नवे आशीर्वाद बेसांव पेकोवन देवून येवून दी. टच लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड, हील लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तळये पेटून देवाक अर्गां दिया व्हड्या तळयांनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया मुखार आमी पळयता आमी आतां वाचलें उतर जुआंचो वांचेल 15 आवाजवर वळ 5. पण आज आमी चिंतचे आसा आमचे सक्तेन आमी करता म्हणून. आमचे सक्तेन आमी कितेंय करना. आमची एक शीर तकली आहा पळया. काल कोण म्हाका एक भयण फोन कर म्हणा लागली मागोवंक मागया त्या भावा खातीर. ताका कालेंगी एक ल्हान ब्लड क्लॉट जालां परगांवान कोणीय ना म्हण रडटाली. हांवें म्हळें आज रेतेरेक येता पक्षिकेर आमी मागता हांव तिच्या खातीर मागया तिच्या खातीर रेतेरेन. ल्हान क्लॉट कोणीय ना तें पाप तो कुटुंबाक घडोवंक म्हूण थंय गेला. डॉक्टर म्हणूंक लागलो आनी एक आस्पत्र्याक व्हरचें चड जाल्यार आमी ऑपरेशन करीचें म्हण ब्लड क्लॉट जाल्यार एक सायड येता तुमकां कोत्ता आसा वय मू. तशेंच आमचे खंयचेय एक शीर पाटीच्या काण्याचें कांय चड उणें जायत जाल्यार आमची कुडीची सकतच आसा बेड्डारच आमी न्हिद जाय.
आमच्या हार्टाची एक शीर लो हालत जाल्यार आमी ससनाचो विशय दिता काय यसुम्या निरंतर प्रकाश ताजेर पावोंक म्हणा जाय. त्या खातीर जेजू सांगता म्हजे शिवाय तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. अपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. आज कितेंय आमी करता जाल्यार सुमयाच्या आज आमच्या पिरगतीन बरीं कामां चलतात जाल्यार आज आमकां कळीत आसा ह्या पूर्ण शेतांत मुंगळारा हांगा आराधन मागणें नवें आसा आनी कितल्योश्यो रेत्यो कितलीशी नायट विचला कित्याक हांगा ह्या जाग चिंता हें हांवें करी जंय सुमयाच्या सक्तेन. तर सुमयाच्या सक्तेन आमी जैते वोन जावंक शकता. किर्तन 120:7 सांगता जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बंद पेसो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारांचो पहारो व्यर्थ. तुम्ही मागणें करतना देव शहर राखता. तुम्ही मागणें करतना देव सरकाराच्या व्यक्तीची मोतयोय बदलावण करता. प्रेज द लॉर्ड. उजवात होय बारून सांगया कित्याक म्हजे शिवाय तुमी कांयच करूंक शकनात. जर सर्वेस्पर घर राखिना घर बांदिना तर बंद पेसो वावर व्यर्थ. सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकराचो पहारोय व्यर्थ. आमची कुटुंबां आमचो गांव सर्वेस्परा गांवांत परगांवांत आसात तांकां तूं राखताय. आमकां अवघडांतलें कर्गांतलें आवरांतलें तूं राखताय. पिडेंतलें सांक्रामीक पिडेंतलें मारणांतीक कर्गांतलें तूं राखताय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुजी कृपा आमच्या दया रितीन देवून येवं दी. आमी प्रवचन करचें आमच्या दयी देवून येवं दी. तुजी उतरां आमकां नितळ निर्मळ करून दिता. आमकां अभिषेक करून दिता. टच लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमया. आनी एका ह्या रितीन कितें घडटा रितीर कित्याक जाय आमकां. लुकास एवांजेल 9 स्वर लुकास एवांजेल 16 स्वर 37 लोक 6:37 सांगता हेरांक बक्षिया तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया तुमकांय दितलो. कोलोसे घरा बरयल्या पत्रांत 3 स्वर 12 सांगता तुमची काळजां कणवळ्याची दयाळ्याची दीनपणाची मोवाळ्याची सोंसणीकायेची जाय. त्या खातीर आमकां रितीर कितें शिकयता. कणवळाय दयाळाय दीनपण मोवाळाय सोंसणीकाय बोगसाणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही रितीर आमचें थंय काम करता. केदाळा जावं पूण आमकां मस्त दुखयलां. जेजूकी दुखयलें अपमान केला. जेजूकी अपमान केलो. म्हजे थंय तुमी रावा म्हळ्यार हांवें ते अपमान सोंसल्यात. हांवें ते सक्कड परिहार तुमकां केला. म्हाकाय केबडयो केल्यात. म्हजीं केळकुळां केल्यात. म्हाकाय त्या कुर्सार अपमान केला. पूण हांवें तुमकां सगळ्यांक बक्षिलां. प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुमकां बक्षिलां. हांव तुमचो मोग करतां. तर तुमी कितें करा. तुमी एकामेकाक बक्षिया. प्रेज द लॉर्ड. उजवात होय बार सांगया तुमी हेरांक बक्षिया. तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. काळज तुमच्या काळजांतय तुमची काळजां कणवळ्याची दयाळ्याची दीनपणाची मोवाळ्याची सोंसणीकायेची बोगसाण्याची जावं दित. सर्वेस्परा ह्या रितीरींत असलीं आशिर्वादां तूं आमकां फावो कर. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान व्हडा शब्दान व्हडा सक्तीन शाराला काबा शांदरिया राबा अल्फा कोरा राफा अर्गान जेजू होगळाब जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुआंचो एवांजेल 16 स्वर 33 आमकां सांगता. जॉन 16:33. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच. कितें आसतालीच. कितें आसतालीच. कितें आसतालीच. कंत बेजाराय. हांगा कोणीय सांगोंक जाता की म्हाका कंत येना बेजाराय ना सांगोंक जाता की सगळ्यांक कंत बेजाराय आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. गरजेचें आमकां कितें गे म्हळ्यार धैर्य. कितें गरजेचें. धैर्य. प्रेज द लॉर्ड.
केन्ना आमी धैर्य सुकता थोडे फावटी आमकां कितें जाता एग्जाम येताना बेसूर जाता इंटरव्यू घेताना बेसूर जाता की ना सूर जाता जावं पुरो आमचें लोन आसा बांदूं ना खंय आमचें ऑक्शनाक व्हरतात की करून बेसूर जाता धैर्य प्रेज द लॉर्ड सबार पोटी म्हाका भुरगीं फोन करतात काल एक भयण फोन कर म्हणा लागले म्हाका बरोवंक जायना टेन्शन बरें हुशार आहा शिकोवंक प्रॉब्लेम धैर्य आज ह्या संवसारांत कितली तुजी इंटेलिजंट न्ही धैर्य त्या खातीर तुमी आत्तां गायलें धैर्याच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमकां हे तरेन धैर्य मेळटा फादर फ्रँकलिनाक इतलें धैर्य नासलें हांव स्टेजीर उलोवचो मनीस न्ही दड्डो भुरगो आज सुवार्ता परगट करून देवान धैर्य दिचें जाल्यार बायबल आमकां सांगता धैर्य दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो देवा तावन आमकां धैर्य मेळटा धैर्याचो आत्मो तुमचे थंय येतलो बायबल आमकां सांगता संवसारांत तुमकां केंत बेजार आसतलीच तुमी धैर्य घेया आनी हांवें संवसाराचेर जैत वेलां आनी पाऊल सांगता म्हजे थंय सोमया थंय तुमी एकवटान रावा ताची पदवेदार सकतच तुमची पवित्रत्म्यान तो आमकां भरता आनी पूण तुमचे पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात ही रेतेर आमकां बोळ दिता घटाई दिता पण हर एक रेतेर आमकां बोळ दिता घटाई दिता आनी आमकां जैतेवण करता आमचो उजवो हात वयर उबार सांगया संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां निमाणें एक उतर सोमयान थंय सोमया सवे रावून तुमी बोळवोन जाय जंय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय जंय सोमया जेजू ह्या रेतेरींत पवित्रत्म्याक आमकां पाठाय पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात हालेलुया आमी सकड उबे रावया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया कितें परगट केल्लें उतर रितें फाटीं वचना तर ही रेतेर कित्याक हे रेतेरीन कसली सकत आसा म्हणून साबार उतरांद्वारे आमी आयकली आज जावंक पुरो दोळे दंपून दोनी हात काळजाचेर दवरून तुमी मागा जी कोण हे रेकॉर्ड केल्लें दिव्यवाणी लायव्ह युट्यूबार पळयतात पिडेंत आसात हांतुळणार आसात ह्या जुदाच्या पोन तळात हांव तुमच्या खातीर आमी मागता तुमी आयकतना ह्या उतरांची सकत तुमचे थंय काम करतले सर्वेस परसो आत्मो तुमकां बळवून करतलो तुमकां धैर्य दितलो म्हजे थंय तुमी रावशात जाल्यार आनी म्हज्या उतरांत तुमचे थंय रावशीत जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावशात जाल्यार हांव तुमकां आशिर्वादीत करतलो तुमी ताचें नांव तें व्हरतें नांव त्या नांवाच्या सक्तेंत आशिर्वाद जातल्यात ह्या घडये मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी तूं जुदाच्या ह्या पोन तळाक तुमी आयल्यात ह्या जाग्याक एक विशेष सकत आसा पक्षिकेरे देवान विसून काडलोलो जागो जूद विशेष अजापा देवाच्या उतराच्या आदाराचेर ह्या तळांत हांव साबार वर्सांत हांव लोकांक करते आसा दिते आसा जावंक पुरो तुमी खंयच्या जाग्यार आसात खंयच्या तुमची भुरगीं परगांवांत आसात इस्कॉलाक गेल्यात कॉलेजींत आसात ह्या पयस शिकोवंक गेल्यात जावंक पुरो आमची भाऊ भावडां इस्रायलांत ह्या कश्टांच्या आंकांताच्या वेळार आसात तांच्या खातीरय आमी मागया देवाचो आत्मो देवोन येवं दी आमी परगट केल्लेलीं तीं उतरां हे रेतेरी द्वारी आमकां नवें सांव हाडून दी नवे बेसांवांनी आमकां बरोवन दी आमची त्या सांवां आशिर्वादीत जावं दी सर्वेस्पराक आमी अर्घ दिवया आज आमकां ह्या इगर्जे भितर बसोवन हांगा रेतेर आयकूंक अवकाश तशेंच आयच्या ह्या माध्यद्वारे दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे आमकां आयकूंक मेळ्ळो अवकाश देवाक आमी अर्घ दिवया आमी अर्घ दितना कर्गां पयस वेतात आमी अर्घ दितना आशिर्वादां मेळटात आमी अर्घ दितना देव आमचे थंय काम करता आमची अस्कतकाय ताका असक्तकाय ताका सगळें कळीत आसा आमची पिडा शिडा सगळी ताका कळीत आसा आमचे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड कूड मोतो
आत्मो सगळें ताकाच आमी समर्पण दिवया आनी सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालच्या खातीर दोनी हात आमी वयर उबारया. त्या कुर्सायल्ल्या जेजूचेर कंसाया आमची नदर. तो जैतेवन क्रिस्त, जीव दिवचो क्रिस्त, जिवीत असो रूख तो जावन आसा. आनी आयच्या दिसा हांगा आयिल्ले आमकां सर्वांक ही रेतेर 3 दिसांचे आशिर्वाद बेसांव पेकोवन हाडून दी. मात्र न्ही हांगा दिवची स्तुती गायनां, मिसाची बलिदानां, आराधना, प्रसंग, अभिषेक करून दी. देव मुझेर, फादर पियुसाचेर, फादर मेलविनाचेर, हांगाच्या आमच्या भावाचेर आशिर्वाद घालून दी आनी आमच्या कुटुंबांदारांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी स्तुतीकार मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान सर्वेस्वर बापा गणित काकुळदारा तुका हरगा होगळाप आनी वाकाणी दिता. तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा सांज जुदाच्या पोन ताळ्यार तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या. ही सुवार्थ निरर्थक जावन फाटी वचना. ह्या सुवार्थेक आशिर्वाद देवून येवन दी. ही भुरगीं आपणाचो काम वावर सोडनो हे रेतेरेक हांगा आयल्यांत थंयच्या घराचेर, घराण्याचेर, कुटुंबाचेर, भुरग्या बाळाचेर आशिर्वाद घाला. हर एक कणकारांतले, बंद पसातले, बंद हाडांतले ताका राखून व्हरा. हर एक पिडे शिडेत हांव ताका सुडका दी. आज विशेष मापान देवाच्या उतरांनी ती एक कोठान रावून दिता. देवाच्या मोगांत एक कोठान रावून दिता. देवाक एक वर्ते फोड दिवची भुरगीं ती जावन दिता, कुटुंबां ती जावन दिता. टच लॉर्ड, नॉइंट लॉर्ड, हील लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड. शारा लकाबा शांदरिया राबारा अल्फा कोरा राफा राफा राफा. जेजूच्या नांवान तुमकां जैता, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका घोशीत कर मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुनियांत काळजाचे दवरया. एक घडी भर मौनपणी मागया. देवाच्या आशिर्वादान बेसावा. आमी केदाळां मागता ती आमकां फावो जातात. ताजो अनुभव जोडया. दिव्यवाणी